Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आज तो भारतीय जनता पक्षान एंट्री केल्यानंतर एखादो एक सुद्धा कार्यकर्तो आमचो हल्लोंक ना. आमकांय दुबाव दिसता की खरेंच त्याका भितर घेतला तेन्ना त्याका तिकेट दितली काय कितें रे. हो मतदारसंघ आसा, हो मतदारसंघ भाजपाचोच मतदारसंघ, पण योग्य कॅन्डिडेट पार्टीन अजूनही फेरविचार करपाचो गरज आसा. हे मुख्यमंत्र्यान सांगलेले, तेज्या पयलीं सतीश धोंडान सांगलेले म्हापश्यां की आमी तिकेट आसा पळय ती दिलीप पुरवळेकर साळगांव दितले आनी दयानंद मांद्रेकाराक शिवोले दितले. पण दावेदार आयज बसून आसा आणि ह्याच्या फुडें सुद्धा हांव दावेदार आसतलो. हे पक्षान फायनल निर्णय घेतल्यानंतर आमी आमचो फुडलो मागीर निर्णय घेवया. तुझे सळगांवकार आसूं किंवा आनी कोणूय आसूं, हो आमदार तेका दिसलें की आतां ज्या पक्षान आपूण आसलो त्या पक्षान आपणाक आतां फ्युचर ना, तेन्ना आपूण खंय वचचो हे ठरोवपाचो पूर्ण अधिकार त्या आमदाराक आसता. म्हाका तर हे दिसना तेणीन एक मिड टर्म आपल्या पक्षाशी गद्दारी करून तेणीन एक खंय तरी घात केला. येणाऱ्या आणि 15-20 दिसा भितर अशा पद्दतीचे आनीकूय प्रकार घडपाची शक्यता आहा. जेन्ना सरकाराक सपोर्ट केल्लो जे साळगांवकर, विनोद पालयेकर आणि विजय सरदेसाय धर्मशाला कार्यकर्त्यांनी तेन्नाच कॉम्प्रोमायज केल्ले. म्हणून आमी सिन्स 1991 काम करता. हांवें म्हज्या आयुश्यान केन्नाच खंयच्या दुसऱ्या पक्षा कडेन हांवें पळोवंक ना.